जेसूच्या त्या नावान जेसूच्या त्या नावान होय आमकां सैत मेळटा हालेलुया जेसूच्या त्या नावान जेसूच्या त्या नावान जीवसार पडून मेळटा ताच्या नावान उबी रावल्यार कोणाच्यानच आमचेर वायट करूंक जायना जेसूच्या त्या पवित्र नावान होय आमकां सैत मेळटा। मार्कूचें शुभ वर्तमान। जुआवान ताका म्हणलें, गुरुजी, आमचो पाटलाव करिनासलेलो एक मनीस तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी आमचो पाटलाव करिना म्हणून ताका आमी मोनो केलो। पूण जेजून म्हणलें, ताका मोनो करूं नाकात, कित्याक म्हज्या नांवान विस्मीत करतीत ती केन्नाच रोखडी म्हजेर वायट उलोवची नात, तर आमचेर आड नात ती आमच्या बागा आसात। हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी क्रिस्ताची पाटलावदारां म्हूण कोणूय तुमकां एक पेलोभर उदक पिवंक दितीत जाल्यार तांची मजुरी तांकां मेलो नासतना उरची ना। पूण भावार्थ दवरतल्या ह्या ल्हाना मदल्या एकल्याक हो भावार्थ सोडूंक कोणूय ओडून व्हरतीत तर गाडूं ओडटा तसलें एक दांत्याचें पेड ताच्या गोल्याक बांदून तांकां दर्यांत उडयल्यार अदीक बरें जातलें। आनी तुमचो हात पातो करूंक तुमकां ओडून व्हरता जाल्यार तो कातरून उडयात। दोन हात आसून हेमकोणांत पालवना तसले उज्यांत वेचे परस लुंवडी जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुमकां अदीक बरें। आनी तुमचो पांय पातो करूंक तुमकां ओडून व्हरता जाल्यार तो कातरून उडयात। दोन पांय आसून हेमकोणांत तुमकां उडयल्ले परस थोंटी जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुमकां अदीक बरें। आनी तुमचो दोलो बी पातो करूंक तुमकां ओडून व्हरता जाल्यार तो भायर उडयात। दोन दोले आसून हेमकोणांत तुमकां उडयल्ले परस एकूच दोलो घेवन देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक तुमकां अदीक बरें। थंय हेमकोणांत पडलेल्यांक खाता तो किडो मरोना आनी उजो केन्नाच पालवना। मिठा वरवीं घोडटा तशें उज्या वरवीं देव जण एकल्या मनशाक शुद्ध करून सांबाळटलो। मीठ एक बरी वस्त, पूण मिठाची खारसाण गेली तर कित्या वरवीं तुमी ताका परतून खारसाण दितल्यात। तुमचे मदें मीठ आसूं दी आनी एकामेका लागीं शांती वसूं दी। देवाचें उतर हें।